ही आसा WRT सालसेत आतां एक इन्सिडेंट जालो, एक सायड कॉलेप्स जालें. एक्झॅक्टली कितें इन्स्पेक्शन जाता तुमकां कितें दिसता पडटा? हांगा न्ही मेंटेनन्साची गरज आसा. हांगा हो वर्स आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता ही 18-20 वर्सां सुमार जाली हो कॅनल आतां चालू जाल्ल्या. पूण ताजी चालू जालें म्हणटा कित्याक उदक कंटिन्युअस वता पूण ताजी मेंटेनन्स प्रॉपरली जायना. जायना इन द सेन्स कितें जाता फुडें उदक तांकां जाय म्हणून जुवारी आसा, बाकीचे आनी इंडस्ट्रीज आसा, वेर्ना इंडस्ट्रीज आसा, तांकां उदक जाय. बंद केलो मेंटेनन्सा खातीर बंद केला, तांकां उदक मेळना म्हणून तो मेंटेनन्स करपाक. आतां हाचेर म्हगेलें हें कितें की हाचेर कितें तरी उपाय करून तेणी नाजाल्यार कितें तरी पयलीं दुसरो कितें तरी अरेंजमेंट करून हो रिपेर पयलीं करपाक जाय. मेन प्रॉब्लेम कितें मरे, हे कॅनलाचें उदक लोकांक व्हडली हे उदकाक हें दिलें ना गव्हर्मेंटान. हें फक्त फॅक्टरी पोट भरतात हे उदकाचेर. आतांय बी सांगता तुका हांव, आज पयलीं हो कॅनल हांगाच मोडिल्लो आनी ही कॅनलाक काम करनासतना फक्त 2 पायपू घाल्यान उदका पळोवन दवरला. कित्याक जुवारी बंद पडटा म्हणून. तांकां लोकांक पडलें ना, फॅक्टरी बंद पडटा ती पडल्या पयल्या. लोकांक पडिल्ले जाल्यार ही 2 पायप घालून हें करनाशिल्ले. उलयले जाल्यार आमी वायट म्हणटा ते, पूण हांव कोणाक केअर करना. कित्याक खरें आसलें उलोवपा जाय. हें मोडली म्हणपा न्ही, हें माती घालून तेन्ना चिकण माती आनी सिमिटा पोती लावन धडकून ही पायप घालून उदक चालू केल्लें 2 दीस भितर. आनी ताजें मागीर वास्पूस सुद्दां केलें ना, कोणाक पडोवनूच गेलें ना. तुवें पयलें आसलें कॅनला दोनूय सायडीक कितें जालां म्हणटा तें. हो आनी कोणी कॅनल म्हणटलो आनी हें उदक पिवपा म्हणटा. पिवपा उदका तर ही परिस्थिती दिसता जाल्यार आनी कितें जातलें.